पयलें वाचप उपदेशाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हे पुस्तकाच्या बरोवप्यान दिसा दिसपट्ट्या जिविताचो खोल अणभव घेतला. दिसता ते परी ताणें मनशाच्या जिविताचे बारीक शिकप केला आनी जायत्यो भोंवड्यो मारून वेगवेगळी मनशाची परिस्थिती अणभवल्या. ताचो मुखेल संदेश पुस्तकाच्या सुरवातेकूच मेळटा. पोलकेपणाचें पोलकेपण, सगळेंच पोलकेपण. आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांत पावलू कोलोसकारांक चीट बरोवन आप स्वार्थीपणाचें मोन आनी काळीज पयसावंक क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जिवन जाल्यांत म्हणटच सर्गीच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रेक अशें शिकयता आनी तुमची चिंतनां सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय म्हूण सांगता. तशेंच संवसारी कुश्यो मारून उडोवंक आनी सगळे तरेचो वेगळोचार पयस करून नवीं मनशां जावंक आपयता. शुभ वर्तमानांत लोकांच्या जम्यांतलो कोण एकलो जेजूक म्हणटा, गुरुजी आमकां पडला त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. असली मागणी जायत्या जाणांची आसता. असले परिस्थितीन जेजू त्या मनशाक म्हणटा, चोत्राय दोरात आनी सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतली मेकळीं रावात. कित्याक कोणाक पुस्कळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दवरलेलें ना. मरण कोणाकूच चुकोना. एका दिसा आमी सगळीं मरतल्या जाल्यार संवसारी वस्तूंक लागून आमी कित्याक झगडटां काय? संवसारी गिरेस्तकाय लागून भाव भयणां कित्याक दुस्मान जावन जियेतात काय? संवसारी आशेक लागून आमी आमच्या जिविताचें निसणटण कित्याक कोत्ता काय? देवा मुखार गिरेस्त जावया. कशें? जें आमचे लागीं कितें आसा तें सगळें देवाचें देणें म्हूण वळखून घेवया आनी देवाक सदांच दिनवाशी रावया. देवाक दिता तेन्ना बरें तें दिवया आनी चड दिवया. देव अदीक आमकां आपल्या आशिर्वादान बोदतलो. आयज जेन्ना आमी सांत इनास लॉयलाची परब समोरमता ताच्या जिविताचेर नदर मारूंक गरज. तो देवाक आपल्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवंक वावुरलो. पांपलोनाच्या युद्धांत जखमी जावन तो निराशी जालो, पूण तो थंयच रावंक ना. तो घरांत रावन बरो जातालो तेन्ना ताका देवाचो अणभव घडटा. संवसारांत एक व्हडलें नांव तशेंच भांगर आनी गिरेस्तकाय पुजावचे बदलेक तो देवाक आपलें जिवीत भेटयता. तो आपले खासगी सपनांचेर पाट वळून आतां तो देवाची वर्ती मोहिमे पासत जिवंक लागता. देवाचें सपन ताचें जाता. जेजू क्रिस्त ताचो नमुनो जाता. जेजूच्या पावलांनी तो चलूंक लागता आनी संवसारांत आसलेल्यो सगल्यो वस्तू देवान दिल्ले देणें म्हूण तो वळखून घेता. सांत इनासा भाशेन जेजूचे कृपे वरवीं सगल्यो वस्तू देवातावन येता आनी त्यो वस्तू आमी सदांच देवाचे वर्ती मोहिमे पासत वापरूंक गरज. हें सत आमी वळखून घेवंक दर एकल्या पासत फावो ती कृपा ह्या मिसाचे बलिदानांत मागुया.